सदानंद महादेव मिसाळ, डॉक्टर केशव बेराम हेडगेवार विद्यामंदिर सांखळी हांगा हेडमास्टर म्हणून जबाबदारी आसा। आज 24 जानेवारी 2025 ह्या 24 जानेवारी पूर्ण देशभरान वंदे मातरम जे आमचे राष्ट्रीय गान आसा त्या गाण्याक देशभरान एडॉप्ट केल्ल्या 75 वर्सां पूर्ण जाल्या आनी ताका लागून आज देशभरान एक गाणें सगळ्याक गायलें वता। आमच्या स्कुलांनी आमी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक ते शिकयले, आमच्या भुरग्यांक येतालेच ते, पूण ताची भरपूर प्रॅक्टीस घेवन आज आमी असेंब्लीक ताचें सादरीकरण केलें। भुरग्यां कडेन आमी विशय मांडलो की वंदे मातरमाचें म्हत्व कितें आसा, कारण खुबशीं वर्सां ह्या वंदे मातरम स्तोत्रानूच आमचें पूर्ण भारताचें स्वतंत्र जें आसा तें ह्या वंदे मातरमाच्या एका स्लोगनान एक स्फूर्ती मेळोन त्या स्फूर्तीन आमचे स्वतंत्र सैनीक लढले, एकत्र लढले आनी आमकां ब्रिटिशा पासून स्वतंत्र मेळोवंक शकले। पण कालांतरान वंदे मातरम गाण हे राष्ट्रगीत अशें जालें ना, पण मागीर तेच्या नंतर ते राष्ट्रीय गान म्हणून ताचो स्विकार केलो गेलो आनी आज ते सगळ्या भुरग्यांक कळचें म्हणून जो सरकारचो प्रयत्न आसा तितून आमचें कंट्रिब्युशन म्हणून आमी आज त्या भुरग्यां कडेन विशय केलो आनी सगळ्या भुरग्यांनी ती वंदे मातरम गीत गायलें।